राहा सर तसंच राहा तू असं स्टार्ट अत्यंत महत्वाचे असे हे फंक्शन हाचे महत्व खूब जाणांक कळना पण आसा की जशी देशाच्या राजकारणात म्हणजे माणसाच्या जीवनात ही रक्तवाहिनी मनशाच्या लायफान कशें पळय रक्ताचें महत्व आसा ताका आमी रक्तवाहिनी म्हणटा वेगवेगळ्या आनी तशें राष्ट्राच्या जीवनात देशाच्या जीवनात वीज वाहिनी म्हणजे इतले ह्या विजेचें महत्व आज जगात देशात आनी गोंयच्या राज्यांत आसा आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर बाब सामंत एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बाब सातान असिस्टंट इंजिनियर बाब एडिस्टर ज्युनियर इंजिनियर बर्डेकर कॉन्ट्रॅक्टर बाकीचे सगळे स्टाफ लायनमॅन लायन हेल्पर सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात दिसतात आमचे एक्स काउन्सिलर बाब मारक आसात बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते पत्रकार बाब खरें म्हटल्यार आमी सांगता त्या भशेन विजेचें म्हत्व देशाच्या जीवनात राज्याच्या जीवनात कितलें आसा तें तुमकां हांवें सांगलें त्या वीज खात्याचो 8 वर्सां मंत्री जावपाचो भाग्य म्हाका मेळ्ळें सगळ्यात देशांतलो सगळ्यात लॉंगेस्ट टेन्युअर जर एक वीज मंत्र्यान जर केला 8 वर्सां कंटिन्युअस जाल्यार तो दिगंबर कामत अजून सुद्धा एक पॉवर मिनिस्टर माझ्या बरोबर सगळे पॉवर मिनिस्टर आशिल्ले ते म्हजे वळखीचे म्हाका मेळटात अजून एकूय पॉवर मिनिस्टर 8 वर्सां जालो अशें म्हाका खंयचो मेळ्ळो ना आनी म्हणून 8 वर्सां पॉवर मिनिस्टर ताचो फायदो हांवें गोंय राज्याक करून दिलो आनी मडगांवूय करून दिलो ह्या भागाचो आमदार मडगांव शहर सामंतान सारकें सांगलें की मडगांव शहर एक कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा तो ह्या शहर खूप जण म्हणतात दिगंबर कामती 25 वर्सां काय केलें लेटर चेंज फॉर मडगांव अशें कोण कोण घोशणा दिता मडगांवा बदल अशेंय घोशणा दिता ते दोळे उगडून चलतात दोळे धापून चलतात घरा कडेन लायट वापरतात ते लायट काळोख करून काम करना ती लायट येवची प्रत्येकाच्या घरात कंटिन्युअस सप्लाय जावचो म्हणून ह्या दिगंबर कामती 8 वर्सांत कितले त्रास काडल्या आनी कितले हाल अपेक्षा सोदल्या तो हांव जाणा आनी हे स्टाफ जाणा ह्या स्टाफान म्हाका पूर्णपणे सहकार्य दिलें ह्या कामाक रातचे 11 वरांचेर म्हणजे तुमी स्वप्नां सुद्दां चिंतपाना हांव जेन्ना पॉवर मिनिस्टर जालो आतां व्हडलेशें तेन्ना हो तेन्ना ही आशिल्लो ना येळी आशिल्ली हांव जेन्ना पॉवर मिनिस्टर जालो तेन्ना लायटीचें सिच्युएशन कितें आशिल्लें हे तुमचे दोळे मुखार हाडटा हांव लायट गेली जाल्यार 2-2, 3-3 वरां आशिल्ली रातचे जर झाड पडलें लायट वताली आनी अशें वातावरणांत हांवें फिल्डांत वचून काम केलें इंजिनियरा बरोबर आतां ते बरोबर जेवला तुमकां कितले जाणां खबर आसा म्हणून आतांचे लायनमॅनाक आनी इंजिनियर पाडेकर आल्वीत हे सगळे तेन्नाचे इंजिनियर जे आशिल्ले तुगेलो संतोष तांकां सगळ्यांक खबर आहा हांव स्वता बाणावलें कितें जालें हांव स्वता वतालो रातचो 12 वरांची लायन मोटरने रावतालो ऑर्डर काढून लायट रिस्टोर जाय पर्यंत हांव ते रावलां तांचे बरोबर जेवलां
आणि हांव थंय आसा म्हणून 4 वरांनी येवपाची लायट 1 वरांनी हाडपाचें काम ते लायन सदांच सांगतालो की म्हजे कडेन लायट मॅनाचे नंबर स्टोर केल्ले आसतले अजुनूय आसा थोडे रातची 12 लायट गेली जाल्यार हांव इंजिनियराक येवंक आशिल्लो हांव लायन मॅनाक फोन मारतालो त्या एरियांतल्या आनी ते म्हाका वचून रिस्टोर करून हेल्प करताले राजन नारायण एक एडिटर आशिल्लो हाचो तो म्हाका सदांच 11 12 1 केन्नाय लायट गेली की फोन मारता अशें कामात यू आर स्लिपींग वीथ दीस आनी दॅट आनी आय एम हियर मस्किटोज आनी असले भाशा आसली पूण हांव मागीर ताप नाशिल्लो हांव बांबोळेच्या लायन मॅनाक फोन मारतालो ताका धाडटालो म्हाज्या घरा कडेन म्हाका वच आनी बाबा ताका कितें घरां मेळना आसली मातशी पयस लायट तागे रिलीज तो एडमीट करतालो आनी म्हाका सांगलें बरयलें जालें ओनली पर्सन हू नेवर गॉट अलाउड विथ मी हू नेवर एक्सप्रेस हीज अगेन्स्ट मी वॉज मिस्टर कामत आय हॅव डिस्टर्ब हिम मेनी टायम्स अशा पद्दतीन आमी त्या काळात काम केलें आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें आज म्हाका सांगपाक अभिमान जाता की मडगांव शहर ह्या राज्यांतलें एकमेव शहर ज्या शहरात 4 सबस्टेशन आसा मोतीहिल सबस्टेशन आके सबस्टेशन फातोडा सबस्टेशन आनी एक आमी कोकण रेल्वेचेर त्या वेळाचेर एक सबस्टेशन स्टार्ट केलें आनी खंयच्याच शहराक ना बाग दाखोवन दिया आनी खंयच्या शहरां आसा उद्या पणजे शहरात कितली सबस्टेशन आहा ती सांगता म्हाका एक आलतीना आणि एक अशी परिस्थिती आम्ही त्या हे सबस्टेशन हांव पावर मिनिस्टर आसतना जाल्लें म्हाका याद आसा प्रताप सिंग राणो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो ताज्या हातांतल्यान आमी हांगा इनॉग्रेट केलें आनी म्हणूनच लायटीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते आज मडगांवांत ताणें सांगलें त्या भशेन हांगा सरप्लस आसा आख्या सरप्लस आसा उपकारले 10 वर्सांचे कोण काय केला म्हणटा तांकां उत्तर पावराचें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणल्यार 10 वर्सां सुद्दां रावतले हांगे भुरगे सुद्दां वयले जाल्यार बरो लायट आसा उदपाची गरज हे सगळ्यांनी लक्षात दवर आनी म्हणून हांव आज म्हाका आनंद जाता की हांगा 10 MVAचो ट्रान्सफॉर्मर आमी इनॉग्रेट केला 6.3 जाग्यार ताजो फायदो सगळ्या मडगांवकारांक जातलो हे सबस्टेशनाची कॅपॅसिटी वाडटली आनी खुबश्यो लायनी चेंज केल्यो आनी खूब कडल्यान इंटरकनेक्टिविटी घेतली म्हणजे एक कडल्यान फेल जालो आतां म्हाका तितले प्रॉब्लेम जायना तूं आतां पावर चडशी पावर ह्या वटेनच येता जाल्यार पयलीं पावर कर्नाटकाच्यान येताली महाराष्ट्राच्यान येताली महाराष्ट्राची गेली जाल्यार कर्नाटकाचेर स्विच ओवर करताले खूब भानगडी जाताल्यो ते कशें कितें करताले ते आमकां त्या टायमार म्हाका खबर आशिल्लें हांव जाणा आनी म्हणून आमी पावराचो डिपार्टमेंट त्या वेळाचेर अत्यंत बऱ्या पद्दतीन चलयलो ताचें श्रेय हांव सगळे इंजिनियरांक कापाक लायनमॅनाक लायन हेल्परांक सगळ्यांक म्हणजे लायन हेल्पर मेल्या त्या वेळार रिस्टोर करपाक गेल्ले कडेन केन्ना खूब फावटी मेल्या तांचें बलिदान सुद्दां आज हांव याद करता की तांणी त्या टायमाचेर लोकां खातीर बलिदान केलें लोकांक बेगीन पावर मेळटली आनी घरा कडेन हांव उदाहरण हांव सांगतालो केन्ना कॉलेजी भुरग्यांक तुमी पळय राती लायट गेल्यार फोन मारता लायट गेली फेर लायट त्याच टायमाचेर त्या घरा कडेन तांचे आवय बापूय तांची भुरग्यांक वाट पळयता आपलो चलो केन्ना येतलो काम रातचो भर पावसाक ते खांब्यार चडून काम करता आनी तांच्या घरा कडेन तांचे आवय बापूय आसता तांची बायल आसता तांची भुरगीं आसता ती पळयता आपलो भोव सारको येतलो काय ना हे आमी हाचो समाज विचार करना लायट गेली की समाज कॉप मारपाक लागता गाळी मारपाक लागता एक करपाची सगळी मशिनरी ती मशिनरी केन्ना फेल जाता ती म्हणून खेळना कॉम्प्युटर जर एक फावटी फेल जालो तुजे विमानतळा वयले सगळे बुकींग क्रॅश जाता तूं पळयला आसतना कांयच करपाक मेळना तुमी कांयच करपाक जाता म्हणून कॉम्प्युटर काडून भायर पडपाक जायना आतां तशी परिस्थिती आसा हांव आज हे अत्यंत म्हत्वाचे तातूंत भितर बाब सामोद चीफ इंजिनियर आमचो स्टीफन पावर मिनिस्टर आमचो सुनील ढवळेकर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सगळ्यांचें योगदान आहा कारण ताका अप्रुवल जाय पडटा फायनान्शियल अप्रुवल जाय पडटा सगळें जाय पडटा ते सगळें तांणी विदावट एनी हेजिटेशन क्लियर केलें हातूंतल्यान आज हें कमिशन जालें आनी सगळे इंजिनियर आनी सगळ्यांनी सहकार्य केलें म्हणून आज हो ट्रान्सफॉर्मर आमी कमिशन करपाक शकता हांव तांचें अभिनंदन करता आनी केल्ल्या बऱ्या कामा बद्दल जाल्यार सदांच लोक बोवाळ मारत आसता लायटीचे डिपार्टमेंटान लायटीचे त्रास कितले काडटा ते खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे मनीस मेल्ले तुमकां दिसना एकाच डिपार्टमेंटाचे हांव सदां सांगता एकाच डिपार्टमेंटाचे भुरगे
हे खांब्या चडिल्ले कडेन शॉक येवन पडटात वाटेर कितें ट्रान्सफॉर्मर पडटा ब्लास्ट जाता पडटात ते फक्त एका डिपार्टमेंटाचे जाता ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी म्हणूनच हांव तांचे सगळे कामाचो आभारी आसा म्हाका तांणी दिल्लें सहकार्य त्या वेळार आनी आतां जें काम ते करतात त्या कामा बद्दल तांचें अभिनंदन करता आनी म्हाका खात्री आसा पावराच्या बाबतींत मडगांव हे स्वयंसेवा सामकें आनी 10 वर्सां 15 वर्सां कोणेच चिंता करपाची ना कितल्यो बिल्डिंगी येवं कितें येवं कांय येवं कांय हरकत ना पावर ना असो शब्द ह्या मडगांवच्या शहरांत आसपाचो ना इतली गॅरंटी हांव तुमकां दिता आनी तुमी सगळे मुद्दम ह्या फंक्शनाक गेले तुमच्या सगळ्यांचे खात्यांतल्यान देव बरें करूं